Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. सर्वेस्परान म्हाका अशें सांगलें, वच आनी पेंगटाक बांदपाचो एक रुमाल घे आनी तुज्या पेंगटाक बांद, पूण तो उदकांत बुडोय नाका. सर्वेस्परान सांगलोले प्रमाणें हांवें एक रुमाल विकतो घेतलो आनी तो म्हज्या पेंगटाक बांदलो. दुसरे पावट सर्वेस्पोर म्हजे कडेन उलयलो, तुवें विकतो घेतलाय आनी तुज्या पेंगटाक बांदलाय तो रुमाल घेवन उठ आनी युफ्रातेस नदीशी वच आनी थंय एक खोडपाच्या खोणकुलान तो लिपय. सर्वेस्पोरान सांगलोले प्रमाणें हांव गेलो आनी युफ्रातीस नदीशी हांवें तो लिपयलो. जायते दिसा उपरांत सर्वेस्पोरान म्हाका सांगलें, उठ आनी युफ्रातीस नदी सोरशें वच आनी थंय हांवें लिपोवन दवर म्हूण सांगलोलो तो पेंगटा रुमाल घे. म्हणटच हांव युफ्रातीस नदीशी गेलो आनी तो पेंगटा रुमाल सोदून हांवें तो लिपयलोलो त्या जाग्यावेलो काडलो. त्या रुमालाच्यो वाद्र्यो जाल्ल्यो आनी तो कित्याकूच उपकारो नासलो. तेन्ना सर्वेस्पोराचें उतर म्हाका पावलें. सर्वेस्पोर अशें सांगता, हेच भाशेन हांव जुदाच्या आनी जेरुसलेमाच्या गोरवाच्यो वाद्र्यो करतलो. म्हजीं उतरां आयकूंचे सुवातेर ही नुस्ती पोरजां आपल्या दारूण काळजान चलता. पोरक्या देवांचो पाटलाव करून तांची सेवा करता आनी तांकां भोसता. तर ती पेंगटाच्या निरुपयोगी रुमाला पोरी जातली. कित्याक जसो एक पेंगटा रुमाल मनशाक चिकटून उरता, तशेंच जुदाचें आख्खें घोराणें म्हाका चिकटून उरचें म्हूण हांवें येवजिल्लें. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. हे पोरी ती म्हजी पोरजां, म्हजी मोयमा, म्हजो मान आनी म्हजी व्हडवीक जावंक पावतली आसली, पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां रोचल्यांत त्या खोडपाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाचो तुमी आतां उगडास करिनात. सर्वेस्पोरान हें देखलें आनी आपल्या रागाच्या जाळान आपल्या पुतांक आनी धुवांक ताणें पोरो घाली. जबाब, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. ताणें अशें म्हणलें, म्हजें मुखामोळ तांकां लिपोवन दवरतलो आनी मागीर तांचें कितें जाता तें हांव पळयतलों. कित्याक खरेंच म्हणल्यार ती एक नागोपियांची संसद, काळजांत विस्वाशीपण नासलोली असलीं भुरगीं ती. जबाब, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. कांयच न्हय ताका देव करून म्हजी आदावत तांणी पेटोयली.
कांयच न्हय तांकां धरून तांणी म्हजो राग चोडयलो. देखून पोरजां न्हय तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांची आदावत पेटयतलो. निर्बुद्धीच्या राष्ट्राक धरून तांचोय राग हांव चोडयतलो. जबाब, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. उद्गार. आपल्या रोचणा भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार खुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. माथेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून दुसरी एक वापार तांकां सांगली. सांसवांच्या बिया सारकें सोर्गींचे राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगळ्या बियांवन ल्हान, पूण वाडतोच सगळ्या झाडां पाल्यावन उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती करतात. ताणें आनीक एक वापार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठांत तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सोर्गींचे राज. जेजून वापारींनी सगळ्यो ह्यो वस्तू पोरजेक सांगल्यो आनी वापारी बोगोर तो तांचे कडेन उलयनासलो. वापारींनी उलयतलो. संवसार रोचलोल्याक गुपीत आसलोल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो. अशें प्रवाद्यान भाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सगळ्या बियांवून ल्हान. माथ्यो 13:32. नियाळाक आदार. मदर तेरेसा आपलो देश सोडून ल्हान जावन आमच्या भारतांत समाजांत भायरालोल्या सोवें वावुरली आनी देवान तिका भाग्यवंताचो मुकूट फावो केलो. देव जुदा आनी इस्रायला सोवें एक खाजगी नातें बांदूंक सोदता, पूण तांच्या काळजाचे धारुणायेक लागून तीं देवाथावन पयस वेतात. देव तांकां ल्हान खालती आपल्याक मानवता तसलीं जावंक उलो करता. सासवांचें बी आनी कोमीर ल्हान, पूण तांच्या उपयोगा वरवीं चोडा मोलाचो वस्तू घडटात. देवाच्या उतरा वरवीं देवाचें राज वाडटा आनी आख्ख्या संवसाराक भावार्थ फावो जाता. जेजू आमकां सांसवाच्या बियां परी ल्हान जावंक आपयता. आमच्या ल्हान स्वभावांतल्यान कोरण्यांतल्यान देवाचें राज विस्तारूंक आनी भावार्थ शिंपडावंक आमचें कार्य. आमी ल्हान जावन
कशी सुरवात करतात तें गरजेचें न्हय, पूण आमकां शेवटाक यश मेळप गरजेचें. पेल्या कडसून अपेक्षा दवरिनासतना ल्हानविकायेन आनी उक्त्या मोनाची सावन दुसऱ्यांक आयकूंक आनी समजोवंक जाय. जेजू ल्हान जावन आख्खो संवसार जिखलो. ताचेच भशेन त्यागी जिवीत जियोवन ल्हानपणांतल्यान महान जावंक वावरुया. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.